per tutte le persone che soffrono una sentenza ingiusta per l'accanimento. Io vorrei che oggi pregassimo il problema del sovraffollamento nelle carceri. E dove c'è un sovraffollamento, tanta gente lì, c'è il pericolo in questa pandemia che finisca in una calamità grave. Preghiamo oggi per le persone che per la pandemia stanno incominciando a sentire problemi economici, perché non possono lavorare e tutto questo ricade sulla famiglia. Io vorrei che oggi pregassimo per gli anziani che soffrono questo momento in modo speciale, con una solitudine interna molto grande e dalle volte con tanta paura. Loro ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia. Anche noi siamo vicini, no? Sempre per il bene. सुरुवात एक आम्ही गीत घेऊया. I5 पेज नंबर 118. I5 पेज नंबर 118. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनीक एक दीस आमी जेजूच्या पांयांशी ताच्या आल्ताराशी आमी पयस पयस रावन ह्या आल्ताराक जेजू जो येता ताका मान दिवंक ताचे लागीं मागूंक. आयचो दीस केरीत भाशेन आमचे फिरगोजेन आमी गोराब्यांक विनंतीचो दीस म्हणून थारायल्लो आसा. फॅमिली इंटरसेशन डे. एक गोराबो कसो आमची विनंती आयज एकामेका मुखारूय दवरुया आनी देवा मुखार दवरुया आनी देव आमची विनंती आयकून घेता, कित्याक तो आमचो मोग करता. हे मतीन दवरुया. कितें भाशेन आख्ख्या संवसारा पासत विनंती करुया. सगळ्या देशां पासत, सगळ्या धर्मां पासत, सगळ्या तरेच्या लोकां पासत आनी सगळे जे वावर करतात तांचे पासत आमची विनंती खालत्या काळजान देवा मुखार आयज उबारुया. ही आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या रुई जॉर्ज ह्या आमच्या भावा पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज आमकां संदी सोदपाची वाट दाखयता. संदी, ऑपॉर्च्युनिटी आमच्यान वेगवेगळे तरेची पळोवपाक जाता. बरें करूंक वो वायट करूंक. बरें करूंक मेळिल्ल्यो संदी आमी जायते फावटी विभाळ्ळ्यात. वायट करूंक मेळिल्ल्यो संदी वो आमी वायट करूंक जायते फावटी संदी सोदल्यात. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनीक बरें करूंक आमकां संदी मेळ्ळ्यात त्यो बरे भाशेन वापरूंक आमकां देवाची काकलूत मागुया. हांव पातकी सर्पविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञाव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन ती सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर खुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोड मोडलें. तुजे ओगणीत जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताचे आज सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तकलेक म्हज्या उतरान धीर दिवूंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्तें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मातोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें कोत्ता जायत? होय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार कोत्ता जायत तर ताका म्हजेशी येवूं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फुडें सोदतलो? देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जाबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको.
म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजें कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो, पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवून दीत गाय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावूंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तांनीक म्हाका पिवूंक दिलो शिरको. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. हें पळोवन कालती मनशां संतोसतलीं, देवाक सोडटालीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी, सांकल्यांनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया कोत्ता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस थावन ताका धरूंक दिवंक बरो सोयेग तो पळयो नासलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुज्या पास्कांचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारान मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला, म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरान हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो, तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर खंतीबरीत जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाड केलो, म्हजे बराबर ताटान हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. आनी तो दीस तावन ताका धरून दिवंक बरो सोयेक तो पळयो नासलो. बरो सोयेक तो पळयो नासलो. ही वॉज लुकींग फॉर एन ऑपॉर्च्युनिटी. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमकां असले सोयेक जायते तरेचे मेळ्ळ्यात. सोयेक बरें करूंक वो सोयेक वायट करूंक, सोयेक कांयच करिनासतना रावूंक वो सोयेक आमी कितेंय तरी करूंक. जे सोयेक आमकां आदीं मेळूंक ना, जायते आमी सोदताले ते आतां आमकां मेळ्ळ्यात. घोऱ्या बराबर वेळ सारूंक आमकां घडये वेळ नासलो, टायमूच मेळना. आमी बिजी, आमी कामाक आसा, आमकां हें करूंक जाय तें करूंक जाय.
घोराब्यांतलींच मनशां एकल्याक एक भाशेचो टायम टेबल आसा म्हणटच बाराबर मेळूंक आमकां मेळना. जाल्यार सोयेग आमी पळयताले हांव सोदताले हांव ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना काय बाराबर मागणें करतले हांव केन्ना काय बाराबर बसून जेवतले हांव. ऑपॉर्च्युनिटी सोयेग मेळ्ळे म्हणटच जेन्ना कितें वायट जाता तातूंतल्यान आमकां जे बरे सोयेग मेळटात त्या वरवीं आमी आमचें मन शांत करूंक आनीक ही पॉजिटिविटी आमचे मदें घालूंक एक सोयेग. आमकां जायते पावटी घडये दुसऱ्यांचें पडूंकूच नासतलें आमचेंच पूण आतां हांव खेरीत सोयेग दुसऱ्यांचें पडूंक भोव करून जीं कोण गरीब आसात जीं कोण अडचणीक सांपडलेलीं आसात जांकां घडये जेवण ना जांकां सारको हेल्थ कॅर ना जांकां सारकें घर ना असल्या मनशां सवें आमी आमचो हुस्को दाखोवंक आमकां सोयेग. जाल्यार सोयेग पडून आमी बरें काम करता तेन्ना देवूय खुशाल जाता वर्जा खुशाल जाता आमी सगळीं खुशाल जाता. जुदासान आपलें एम्बिशन आपणाचो फायदो पळोवन हो सोयेग सोदलो जेजूक घात करपाचो सांपणावन दिवपाचो. खरें जेजूक वडको नासले काय कोण जेजूक तरी तर सगळेच वडकताले आनी खूद जेजूय म्हणटा हे भाशेन दांडे तोणके घेवन म्हाका धरून येवंक हांव पुंड काय कितें हांव कितें एक व्हडलो गुंडा लिपोन रावलेलो. हांव सोबे माजार उलयलां हांव सोबे माजार हांवें सगल्यांक बरें केल्यात सोबे माजार ही शिकोवन दिल्या. हे भाशेन घडये करपाक गरज नासलें जुदासाची घडये गरज नासली कित्याक हे जे कोण ताका मारूंक सोदताले जावं फारिझीव जावं मुखेल याज्ञीक जे आसले लोकांचे फुडारी आसले ते ताका वडकताले तांच्यांनीच येवन दाखोवपाक जाताले वचय हो पळय आसा म्हूण. गरज नासली जुदासाची. तरी आसतना आमकां व्हड शिकोवंक हो कश्टवतलो चाकूर जाचे विशीं आयज पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी खबर करता. हे कोश्ट न्हयच फकत कुडीचे हे कोश्ट ओतम्यांचे हे कोश्ट भावणांचे कित्याक म्हजेच बाराबर जे आसात तेच म्हजो घात घेतात तेच म्हाका नाकारतात. जेजूक भावणाचीय दूख भोगल्या. जाल्यार आयज जेन्ना आख्खो संवसार काळोखान पडलेलो आसा एके भाशेचो हो कोवीड-19 कोरोना व्हायरसाचो काळोख संवसाराचेर पडला तेन्ना आमकां हे सोयेग मेळ्ळ्यात. देखूनच देवाचेर पात येवन रावया. देवाचेर पात येवन रावपाक आनिकूय व्हडलो सोयेग आमकां. देवाचे जाणवायेन मनशांनी आमी बरें करूंक सोयेग आमकां. देवाचे जाणवायेन आमी एकामेकाक बरें तें करूंक सोयेग आमकां. तर हे सगळे सोयेग आमकां मेळ्ळ्यात ते आमी घेवया. भोव करून बाराबर घोराबो कसो रावन मागणें करूंक बाराबर घोराबो कसो रावन देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक बाराबर घोराबो कसो रावन आमी एकामेका लागीं बोगसणें मागूंक एकामेकाक समजून घेवंक बाराबर घोराबो कसो रावन आमी एकामेकाची तोखणाय करूंक. हे 3 दीस खेरीत भाशेन ह्या पवित्र सातोळ्याचे आमी अशेंच भेटयल्यात. आमकां तोखणायेचो दीस डे ऑफ एप्रिसिएशन केला बोगसण्याचो दीस डे टू आस्क फॉरगिवनेस केला आनी आयच्या दिसाक हो विनंतीचो दीस आमी डे ऑफ इंटरसेशन आमच्याच घोराब्या पासत आमी देवाक विनवया आमी एकामेकाक विनवया. आमचें जिवीत हे भाशेन जावचें आमकां जिवितान ह्यो वस्तू करूंक जाय ही विनंती एकामेका मुखार दवरुया कित्याक आमी आमचें मन उगडल्या बगोर आमच्यान एकामेकाक समजूंक जायना. हो दीस घेवया विनंतीचो आमच्या सरकारा पासत मागूंक आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा सगल्यो वस्तू थाऱ्यार तांणी सांबाळपाक जाय सगलो आख्खो भार तांचेर आसा ह्या पासत तांचे पासत मागुया. जे कोण आमचे दोतोर आसात नर्सी आसात हेल्थ वर्कर्स आसात आपलो जीव रिस्कार घालून ते काम करतात लॅब एसिस्टंट्स आहात टेस्ट करपाक तांचोय जीव रिस्कार पडूंक शकता जाल्यार तांचे पासत मागूंक आयज विनंती आमी करुया. जे आमकां सगल्यो वस्तू हाडून पावोवपाक ह्या दिसांनी वावर करता जेन्ना आमी भायर सरूंक जायना लॉकडावन केल्लो आसा आमी आमच्या घरान रावपाक जाय जाल्यार आमकां जेवणा खाणाच्यो वस्तू हाडूंक जितलेय जाण वावर करतात तांचे पासत तांच्या घोराब्या पासत आमी देवा लागीं विनंती करुया. आनी खेरीत भाशेन जे कोण इन्फेक्टेड जाल्ले आसात जांकां हो रोग लागला तांकां
देवाचे कृपेन सांबाळ, तांच्या घोराब्यांक फावो ती बळ शक्ती दी म्हूण आमी विनंती करुया. आनी जे कोण सोंपून गेल्यात घोडे फावो तसलो निमणो संस्कार वो ह्यो निमण्यो रिती मरणाच्यो तांकां फावो पासून जावंक ना. पूण देवान तांकां सगल्यांक आपणाच्या गोपान घेवंक, तांची पातकां बोगसूंक, तांच्यो चुकी बोगसूंक आनी तांकां सगल्यांक सर्गीच्या सुखांत घेवंक तांचे पासत आमी आयज विनंती करुया. बेटोणे वेडार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखांनी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखांनी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या मोरी आमकां तुज्याच गेरोपता. खुर्साचेर तुजी मोरी जेजू मुनच्या दारोडा. खुर्साचेर तुजी मोरी जेजू मुनच्या दारोडा. म्हज्या भावा भयणीनोय, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांनी मोग आमच्या सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गूट समारंभून आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुटान आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फोड आमचे भोक्तिवोन जिणेन दिसान दीस वाडो सोकोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वळश्यान करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरां व्हरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय. सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची, खेरीत भाशेन कोविड-19 ह्या दुयेंसान सोंपून गेल्ल्यांची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची, ह्या आख्या संवसाराची तुजे लागीं दया आनी काकलूत मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुझे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुझे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. विनंतीच्या दिसाक आयज आमी सगळीं एकामेका पासत आनी संवसारा पासत आमच्या घोराब्या पासत मागता आसतना सोयेक जायते आसात, ऑपॉर्च्युनिटीज जायत्यो आसात. वायट करपाचे सोयेक पयस करून बरें करपाचे सोयेक सोदून ते आमी पाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट खोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. बो मोगाल जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सुम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूं आमच्या काळजांत रावूं सुम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूं आमच्या काळजांत रावूं सुम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूं आमच्या काळजांत रावूं. मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, आमच्या विस्वाशी बापा, आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तें मोहिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जिवनपणान आमकां मेळटलें म्हूण थीर बरवसो धरून ह्या दुखाच्या खणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. आयज विनंतीचो दीस खेरीत भाशेन तुमच्या गोराब्यान आयज मागणी करूंक जमा जाता तेन्ना सगळ्यां पासत मागात. बो करून जांकां मागण्याची गरज आसा, जांचे पासत मागतलो कोणूच ना, तुमच्याच गोराब्यान आयज हो दीस तुमी बराबर मेळटा तेन्ना एकामेका लागीं विनंती कितें कितें तुमकां जाय, कशे भाशेन आमचें जिवीत ह्या फुडें जावपाक जाय, कशे भाशेन आमी हे भाशेन गोराब्यान मेळपाक हे सोयेक घेवपाक जाय. लॉकडावन काबार जातलो एक दीस, हें दुयेंसूय काबार जातलें, आमचें जिवीत परतून आसा थंयच आसतलें. तर हें जिवीत आमी मुखार व्हरता आसतना एक एकल्यान आमी कितें करचें आमच्या घोराब्यान, ही विनंती आयज एकामेका लागीं करात. आयज सांजेर 5 वाजता
पवित्र कुर्साची वाट आमी करतल्या लायव्ह स्ट्रीम तशेंच आमच्या सावंड सिस्टमाचेर ती आमकां तातूंत भाग घेवंक मेळटलो. तशेंच 7 वाजता आयज पवित्र संस्काराक बसोवन आमची सगळी विनंती आमी पवित्र संस्कारा मुखार घालतल्या. सगळीं तातूंत आमी आयज माई मोगान वांटो घेवया. फाल्यां ब्रेस्तार पवित्र ब्रेस्तार सकाळीं मीस आसचें ना, पूण सांजेर आमची रीत सुरू जातली. आमच्या बिस्प साहेबाचें मीस CCR TVचेर आसतलें लायव्ह, तातूंत तुमी भाग घेवं येता. 6:30 वाजता इंग्लिजीन मीस आसतलें, आमचे फिरगोजेन लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तशेंच 7:30 वाजता कोंकणींतल्यान मीस जातलें. त्या उपरांत 8:30 वाजता ते 12 वाजता मेरेन पवित्र संस्कार हो जेजूक आमी पर्पेच्युअल एडोरेशन नमन करून वेळ सारतल्या. तोय बीन आख्खोय 8:30 ते 12 वाजता आमी लायव्ह स्ट्रीम करतल्या. जरूय जेजू मुखार आसून तें करप चड गरजेचें आनी एकदम म्हत्वाचें. जेजू बाराबर वेळ सारूंक आतां आमकां असो एक ना म्हणटोच तुमच्याच घरांत रावन जेजू बाराबर वेळ सारपाक जाता ते भाशेन प्रयत्न करचो. तुमची TV त्या दिसाक म्हणजे फाल्यांच्या दिसाक आनी कितेंच घालिना जावपाक, दुसरो न्यूज आनी हेर वस्तू आसात त्यो फाल्यांच्याय दिसाक आमी पयस दवरुया. आनीक फाल्यां जेजू बाराबर हो वेळ 12 वाजता जाव पासून जांच्यांनी जाता तांणी हातूंत भाग घेवचो. सोर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा